नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो गोवा मायल्स बंद करपाची मागणी सोडून हेर मागण्यो मान्य। मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी गोवा मायल्स काउंटर उरलो। टॅक्सीवाले म्हणटा बरोवन दियात। दोंगर पकडूंक 6 महिन्याक टीसीपीन एकूय परवानो दिल्लो ना। मंत्री विश्वजीत सांगता माहिती। आता 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायनीची कायद्यांत तरतूद। सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीत अनुवादीत करूंक संशोधन कक्ष। पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकिल्ल्यांनी कोंकणी बरोवप टायपिंग शिकचें मुख्यमंत्र्याचो उलो। नावेलीचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान दिवचो न्ही। खेळगड्यांची मागणी। एसएजीन काजाराक दिल्लो भाड्यान। स्टेडियमात कोयर मोडतोड। म्हादय सभाघर समितीची बसका चौथी उपरांत। मंत्री म्हणटा गोंयच्या सगळ्या गांवांनी 24 वरां उदक दिवंक आनीक 2 ते 3 धरणां बांदपाची गरज। मालवण राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपतीचो पुतळो मोडलो। 4 डिसेंबराक प्रधानमंत्र्यान केल्लें उक्तावण। बांदकाम बाबत शिवप्रेमी फुर्योज। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात फेक ड्रायव्हर प्लांट करपाचे केशींत आरोपी आदोगादोमीत पालेकाराचो जामीन रद्द। अट म्हणून फॉरेन केल्यो भोंवड्यो। गोवा मायल्स काउंटर बंद करपाची मागणी सोडून मोपात टॅक्सीवाल्यांच्यो उरिल्ल्यो 5 मागण्यो मान्य। मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी बसके उपरांत माहिती। पेडणेकारांक खंय आनीक एक काउंटर। आंदोलन करपाची गरज ना। आमदार म्हणटा लिंक रोड आसतना आदलो रस्तो सुरू दवरतले। टॅक्सीवाले लेखी उतर मागतात। 4 दिसाच्या आंदोलना उपरांत टॅक्सीकारांची आज दुसरे खेप मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली। टॅक्सीकारांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याची बसके उपरांत माहिती। त्यांनी 6 डिमांड दवरलेले आमदार त्यांचो आनी सगळे टॅक्सीकार येयले। 6 डिमांडातले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो। 6 डिमांड त्यांचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना। ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात। कारण 2 डिमांडाचे तर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत तेका काउंटर दिवपाचो न्ही तेच्यानी क्लोज करपाक जाय। आमदार प्रवीण म्हणटा पेडणेकारांक आनीक एक काउंटर। पयलींचो रस्तोय खंय टॅक्सीकारांक उक्तो दवरितले। तांकां लोकलांक एक काउंटर जावं म्हणून आनी तो ऑलरेडी सीएमान सांगला तांकां जो काउंटर आहा पळय तो तांकां ज्यो गाडयो तेंच्यो भायर आहा ना म्हटल्यार तेंच्यो 300 गाडयो भायर आसता। 300 गाडयो त्यो खंयच्याच एका काउंटराक लागलेल्यो ना। ताका लागून तांकां एक काउंटर जाय आसलो म्हणजे ते पार्किंगाची ज्यो रेट आसली पळय 200 तेंच्यांनी वाडयल्ली पळय 80 आसली ती 200 केल्ली। ती तेणी सांगला 80 आतां दवरता। पयलींचो रोड आहा तो बंद करता तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर ते करतले। सरकार कडच्यान मागण्यो लेखी मेळना तो मेरेन पेडण्यां सुरू आशिल्ले टॅक्सीकारांचें आंदोलन खंय सुरूच उरतलें। आता कशें आहा जे मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळपाचे आहा मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळ्ळें की आमी फुडलें डिसिजन घेतले। सो आमकां इन रिटर्न तेंच्यांनी फाल्यां खंय तरी दिता म्हणटा हांगा। सो आमकां इन रिटर्न मेळटकूच आमी मागीर फुडलें डिसिजन कितें तें फाल्यां आमी आयज आतां जशें आसले पळय 5 दीस तशें कंटिन्यू। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी मकबूल माळगेमणी। फाटल्या 6 म्हयन्यांत दोंगर पोखरूंक टीसीपी खात्यान एकूय परवानो दिल्लो ना। मंत्री विश्वजीत सांगता सरकार टीसीपी कायद्यांत बदल करता। बेकायदेशीर दोंगर पोखरल्यार वा प्लॉटिंग केल्यार खंय 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायन। प्लॉटाच्या आवाठा प्रमाण फायन पडटली। फाटल्या 3 वर्सांत दोंगर पोखरपाच्यो 300 मायज केशी नोंद जाल्यात। हिलकटिकाचें कितें जालां की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन आनी गेले 6 म्हयने
6 महिन्याचे वयर जाले की TCP आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रिय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो up to 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान TCPचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचे रेस मागोसाचो उल्लेख केलो. रेस मागोसाचे 2001 चे RP नाशिल्ले, कन्वर्जन सनद 1994 च्यान घेतल्या. फर्स्ट अप्रुवल 1995 and रिवाइज्ड अप्रुवल 2008. जे हिल कटिंग गोंयान चल्ले ते सगळे इल्लिगल हा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक बी परमिशन गेले 6 म्हयने दिवंक ना. 900 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ हिल कटिंग अँड प्लॉट वायज अँड सायज ऑफ द प्रॉपर्टी वायज आमी ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान लॉ डिपार्टमेंटचे जे वेटिंग करून आमी ते मुख्यमंत्रीचे फुडें दवरतले. फाटले कांय दीस गोंयांत दोंगर पोखरपाच्यो केशी बऱ्योच गाजल्यात. ताच्या वेल्यान सरकारूय सिरियस दिसता. मुख्यमंत्री आनी TCP मंत्री विश्वजितान दोंगर पोखरप्यांक फायन वाडोवपाची शिटकावणी दिल्या. मात दोंगर पोखरपाचे मात बंद जायनात. फाटल्या 3 वर्सांक 322 केशी नोंद जाल्यात. सगळ्यांत चड बार्देशांत, सगळ्यांत कमी मुरगांवां. TCP खात्याचो डाटा सांगता. आमदार कार्लुसान विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री विश्वजितान लेखी जाप दिल्या. खंयच्या तालुक्यांत कितल्यो केशी नोंद जाल्यात ते पळयात. केप्यां 15 केशी, सत्तरी 11 केशी, तिसवाडी 23 केशी, काणकोणा 16 केशी, मुरगांवां सगळ्यांत कमी 4 केशी, फोंड्या 31 केसी, बार्देशांत सगळ्यांत चड 180 केसी, पेडण्या 16 केशी, दिवचले 26 केसी. नोंद जाल्ल्या खुबशा केशींनी सरकारान कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीत अनुवादीत करूंक संशोधन कक्ष उभारतले, मुख्यमंत्री सांगता. पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांनी कोंकणी बरोवप आनी टायपिंग शिकचें म्हूण उलो. एक्सलन्स इन कोंकणी केंद्र सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान. नवीन भुरग्यांनी जे ग्रॅज्युएशन्स करता ह्याय भुरग्यांनी आतां कोंकणी आमी जशें म्हणटा की बरोवपाक, टायप करपाक, वाचपाक हेची प्रॅक्टीस करची, जेची गरज आज लॉंग रन आनी ज्या पद्दतीचें काम आमच्या राज्य भाशा संचालनालय करपाक लागला. आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हें ओपन करपाचें आसा आनी सेंटर ऑफ एक्सिलन्साच्या बरोबरूच आमी केंद्र सरकाराचो रिसर्च सेल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट कोंकणींतल्यान बरोवपाचे आनी कोंकणींतल्यान टायप करून किंवा ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाचो हो प्रयोग सुरवात केला. इवन जो राज्यभाशा आनी राज्यसभा आनी लोकसभा हांगासर सुद्दां कोंकणीचो ट्रान्सलेटर लागता. म्हणून म्हाका दिसता नवीन भुरग्यांनी ही कोंकणी कार्यशाळा शिकची. स्टाफ सिलेक्शनातूय बी आतां कोंकणी कंपल्सरी जाल्ली आसा. कोंकणीचो पेपरूच आसता आनी कोंकणी पेपरान जाका चड मार्क पडटा ताका फाटले जर पळयत जाल्यार हांवें पळयलें की जो एक्चुअल म्हणजे बाकीच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडून कोंकणीन जर 10 पैकी 9 पडला जाल्यारय तो वयर गेला. म्हणजे लोकांक आतां कोंकणीचें म्हत्व आनी राज्यभाशा कोंकणीचें म्हत्व हें कळपाक लागतलें. जेणे करून आमकां चडांत चड गोंयकार हो आमचो फुडें वयतलो आनी तो भाशे खातीर खंयसर कोणाचो विशय हो अडचणी म्हणजे भाशे म्हणूनच तर म्हाका आमच्या राज्यभाशा संचालनालयान सुरू केल्ली ही आयची कार्यशाळा ही सुरवात आसा. साखळे आनी परिसरांतले आसलेले आमचे LDC UDC म्हणजे इन फ्युचर आमकां टायपरायटरूय बी किंवा कॉम्प्युटर हो कोंकणींतल्यान लागतलो. सो दॅट इट इज नॉट अ गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी. परत एकदा सांगता, इट इज अ देवनागरी कोंकणी. गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी जर करूं वचत जाल्यार ताचो अर्थाचो अनर्थ जातलो. म्हणून आमकां तो देवनागरींतल्यान टायपींग केल्ली कोंकणी ही सगळ्या जाणांक शिकची पडटली. शिकात आनी ताका मदत आमचें राज्य भाशा संचालनालय करतलें. नावेलेंचे मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम सध्या सरकाराक येणावळीक आनी खेळगड्यांचे तकलेक टेन्शन जालां. SAGन स्टेडियम काजाराक भाड्यान दिल्लो. काजार जाले उपरांत स्टेडियमाची दशा, थंय मोडतोड आनी कोयर. स्टेडियम असले इव्हेंटांक दिवचो न्ही म्हूण तरणाटे आनी खेळगडे मागतात. मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम हाचे भायल्यान आसा. हे स्टेडियमान फाटीं जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना हांगासर जायते इंडोर इव्हेंट जाल्ले. तशेंच ह्या स्टेडियमाक एक बरो फ्लोर आसा, पॉलिश फ्लोर आसा, इंटरनॅशनल लेवल असो म्हणपाक जाता. आतां फाटींच हो स्टेडियम लायमलायटान येयला कित्याक SAGन जो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम आहा तो कोणाक तरी काजाराचें रिसेप्शन करपाक दिलो. सो 23, 24 आनी 25 हो स्टेडियम बंद आसलो. बंद आसलो म्हणजे कितें हांगासर जायते तरणाटे, जायते यूथ जावं जायते सिनियर्स हांगासर प्रॅक्टीस करपाक येतात. तांचे फिजिकल फिटनस मेंटेन दवरपा पासत. सो तांकां एक आडखळ जाली आनी तांणी
SAG लागीं मागला की अशें हो इंडोर स्टेडियम असल्या फंक्शनाक जावं काजाराक वा एक्झिबिशनाक दिवचो न्हू. हांगासर खेळूंक येतात, जे प्रॅक्टीस करपाक येतात वा आपले फिटनेस मेंटेन करूंक येतात. तांणी गव्हर्मेंटाक जावं तो गोवा गव्हर्मेंट जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावं SAG एक मेमोरेंडम दिला, ताचे लागीं मागला असले दुसरी पार्टी असली फंक्शनां हे इंडोर स्टेडियमार दिवची न्हू. प्रुडंट मिडिया खातीर नावेली सावन सावेडायस. केंद्र शासित प्रदेश लडाखांत 5 नवे जिल्हे केंद्रीय घर मंत्रालयान वर्द दिली. झांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग हे 5 नवे जिल्हे. नवे जिल्ह्यांक लागून लोकांक सुशासन मेळटलें म्हणून प्रधानमंत्र्याचे ट्वीट. जम्मू काश्मीराचे विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीचे पयलें उमेदवारी लिस्ट आयलें. काँग्रेस NCPची सोयरीक चल्ल्या. बाणस्तारी एक्सिडेंट प्रकरणात फेक ड्रायव्हराच्या केशींतलो आरोपी आदोगाद अमित पालेकाराचो जामीन रद्द. फोंडेचे जिल्लो सत्र कोर्टान जामीन रद्द केलो. जामिनाचे अटी मोडून पालेकार फॉरेन ट्रिपीर गेलो म्हणून क्रायम ब्रांचीन जामीन रद्द करूंक अर्ज केल्लो. आयज बाणस्तारी केसीचे अमित पालेकर जो आउट ऑफ इंडिया गेला म्हणून जे वॉयलेशन ऑफ कोड केला म्हणून क्रायम ब्रांचान जे कोर्टान एप्लिकेशन मूव केल्लें तेजे फाटले फावटी हियरींग जालें आनी तेजेर आर्ग्युमेंटूय जालें. आनी तांच्या जो अमित पालेकराचो एडवोकेट आशिल्लो तेणें प्रेसा मुखार येवन सांगलेलें की ऑलरेडी तो फ्रांस वचो जावं आनी खंयच्या कंट्री वचो आमी ऑलरेडी परमिशन मागला आनी परमिशन घेवनूच तो भायर गेला म्हणून. पण आयज ती कन्क्लुडींग करून आयज जेन्ना ती ऑर्डरीक आशिल्ली केस आनी आयज जी केस आहा ती क्रायम ब्रांचाच्या फावरान जाल्ली आसा. कारण क्रायम ब्रांचान तांकां वॉयलेशन ऑफ कोड म्हणल्यार जो अमित पालेकर जो हांगा गेला खंय फ्रांसाक गेला आनी फ्रांसाच्यान तो आनीक 5 कंट्री गेलो ताका लागून हे वॉयलेशन ऑफ कोड जाल्ल्या कारणान कोर्टान तांचे आयकोन घेतले आनी ही जी आयज बेल आहा ती कॅन्सल केल्ली आसा आनी एप्लिकेशन मूड बाय क्रायम ब्रांच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट. We had sought to cancel his bail, which has been granted by the Honorable Court. One of the conditions was imposed on him that he should not leave country without permission of the court, which he had breached. He had travelled, besides France, he had travelled four more countries without permission of the court, which we had got the full notice of the court, and court was pleased to grant our application concerning his bail. Okay. So we moved an application to cancel his bail. Yeah. So any chances of arrest again? Any grade clear जाल्ले आसा? It is not mentioned in the order as such, but it will be as good as if it is cancelled, then he can be arrested. He can be arrested. Okay. फोंडेच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू. बाणस्तारी एक्सिडेंट प्रकरणातलो आरोपी ॲडव्होकेट अमित पालेकार क्रायम ब्रांचीक सापडना. फोंडेच्या कोर्टान ताचो जामीन रद्द केले उपरांत क्रायम ब्रांचीची टीम पालेकाराच्या घरा गेल्ली. तो थंय तांकां मेळना जाल्ल्यान ताका अटक करप शक्य जालें ना म्हणून क्रायम ब्रांचीन प्रुडंटाक सांगलां. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कोलकाता चली दोतोराचो बलात्कार आनी खुनाच्या प्रकरणात उपरांत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण गोंयच्या दोतोरांचे सुरक्षे खातीर भलायकी मंत्र्यान टास्क फोर्साची घोशणा केल्या. GMCचो डीन टास्क फोर्साचो मुखेली आसतलो. विश्वजीत राणेन मिडियाक सांगलें. आनी मेन म्हणजे गोंयांचो टास्क फोर्स हो पयली टास्क फोर्स आसतलो जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आरोग्य क्षेत्रांत जे कितें जाय की डॉक्टरांची सेफ्टी आनी गार्ड हे सगळे असोसिएशना बरोबर घेवन फुडें वचपाक भयानक तरेची गोष्टी महिलाचेर ह्या तरेची घटना म्हणजे एक दुख्खद अशी घटना जे कलकत्ता जे खंय महिला मुख्यमंत्री आसा आनी तिका बी ते कळोंक ना ते राजकारणाचे सूर आनी राजकारणाचे रंग हे सगळीकडे दिवप बरोबर न्हू. हे माणुसकीचे नात्यान केन्ना केन्ना पळोवंक जाय. महिलांचे जे कितें एट्रॉसिटीज जाता महिलांचे जेन्ना रेप आनी ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना सरकारांनी सेन्सिटीव जावन त्या तरेचे गोष्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज गोंय राज्यांत आमी टास्क फोर्स जे आमी केल्लो आसा
ते चेअरपर्सन आमचे डीन आसतलो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बाकीचे सगळे फॉरेन्सिक पासून मागीर OBG, पॅथॉलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ट्रॉमा, हे सगळे डायरेक्टर एकेडमिक्स पासून एंड चेअरपर्सन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, स्टुडंट्स काउन्सिलाचे एडवायझर, गार्ड, वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह एंड हे सगळे गार्डाचे असोसिएशन रिप्रेझेंटेटिव्ह मेंबर्स, प्लस त्याचबरोबर इन्चार्ज ऑफ सिक्युरिटी ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, इन्चार्ज ऑफ सिक्युरिटी, इवन हाऊसकीपिंग, मेडिकल सुपरिटेंडंट एंड फ्रेझेला रावजो, एडवायझर टू हेल्थ मिनिस्टर, हे सगळे गोष्टी, इन्चार्ज मांडुराचे गोवा मेडिकल कॉलेज, RHTC मांडुराचो इन्चार्ज, मेट्रन्स, हे सगळे गोष्टीची एक बरोबर 27 लोकांची आम्ही कमिटी केल्ली आसा. मालवण राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो मोडलो. 4 डिसेंबराक प्रधानमंत्री मोदीन पुतळ्याचें मोठो सुवाळो करून उक्तावण केल्लें. पुतळ्याचें बांदकाम सामकें बाबत म्हूण शिवप्रेमीक तिडक. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विरोधकांच्या हातांत आयतें कोलीत. निकृष्ट कामामुळे कोसळला याबद्दल आम्हाला अति दुःख होत आहे. शिवप्रेमी म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो. खरं तर गेल्या 6 महिन्यापूर्वी कोट्यावधी रुपये खर्च करून हा पुतळा या ठिकाणी उभारण्यात आला आणि त्यावेळी इथल्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा त्यावेळी पुतळ्याच्या कामासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, वृत्तपत्रात सुद्धा आल्या होत्या, परंतु त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि जे विरोध करतायत ते आपल्या विरोधात असा त्यांनी समज करून घेतला. परंतु आपण म्हटलं की पाठीमागे 400 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ल्याचा एकही शिरा ढासळला नाही, परंतु 6 महिन्यापूर्वीच इथले जे काम होतं ते ढासळलं होतं. स्थानिक नागरिकांनी त्यासंदर्भात वारंवार तक्रार केल्या होत्या आणि सगळेच पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे म्हणून हा पुतळा या ठिकाणी करण्यात आला. परंतु त्यावेळीच्या निकृष्ट बांधकामामुळे आता खरं तर सरकार आपली भूमिका आपले हे दुसऱ्यावर ढकलतील, वायुसेनेकडे पुतळा आहे म्हणून सांगतील किंवा या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आज सरकारने यासाठी खर्च केलेला आहे आणि त्यामुळे दोषींवर गुन्हे नोंद झाले पाहिजेत. नाहीतर शिवप्रेमी म्हणून आम्ही तीव्र आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रभर आम्ही करणार आहोत आणि या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जे काही बेकायदेशीर कामकाज झालं त्याचा निषेध. म्हादय सभाघर समितीची बसक खंय चवथ जावन मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. गोंयच्या सगळ्या गांवांनी 24 वरां उदक दिवपाचे यत्न चल्ल्यात. मात ते खातीर आनीक 2 ते 3 धरणां खंय बांदचीं पडटलीं. म्हादय सभागृह समितीची बसका जातली केन्ना जातली? चवथ जावन आणि उदक बीन रॉ वॉटर बीन कमी पडला. आलतीन कमी पडला सर, एक्सेस जाला, आलतीन कमी पडला काय अशें म्हणटा की डॅम फूल आसून सुद्दां कांय कडेन नळ काही ठिकाणी एखादी प्रॉब्लेम आसा, लोकल ब्रेकडाऊन, पाईप फुटले आणि किंवा एखादी लोकल आनी करून वापस ऑपरेट केला. WRD कडल्यान नॉर्मल आसा सप्लाय, फक्त PWDचोच इश्यू आसा. अबंडंट सप्लाय. इन फ्युचर गोवा विल गेट 2027 वॉटर. That is our effort. Let us see. Of course, आमकां ते म्हणटा आसतना एक 2-3 डॅम आनी जाय पडटले. 2-3 डॅम असले जर जाय जाल्यार आमचे एटलिस्ट फकट अबाउट 24/7. ऑफकोर्स काही एरियांनी 24/7 हे जावंक शकतलें. कितें 100% जावंक शकतलें, पण काही एरिया जे आसा पळय न्ही ते आमकां हे डॅमाची थोडीशी गरज आसा. एक 2-3 डॅम जावचे पडटले. तुमचे जे बंदारांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ते कशे कितें आसा? एक बंदारो सद्याक आमी तसोच स्थगीत दवरला, अजून ताजे मुखार कांय विचार करूना. दुसरो बंदारो जो आसा तो घेवपाक पडटा. खंयचो दुसरो? दारबांदोरा. सद्या मुड्डी खांडेपारचो आतां तो स्थगीत आहा. तो सद्या स्थगीत दवरला. पणजे बाटल्यांतल्या रस्त्याचे दशेचेर स्टुडंटान उजवाड घालता थंय आसा. राती त्या रस्त्यार 2 व्हिलरवालो पडलो. वयर सकयल जाल्ल्या पेवर्सांनी कंट्रोल वचून पडलो. बरोच माल लागला. सरकारी कारबाराचेर लोकांक तिडक.
काल आमी भाटल्यांच्या रस्त्याचेर एक स्पेशल रिपोर्ट केलो की कशा तरेन पयलीं ह्या रस्त्याचेर पॉटहोल्स आशिल्ले आनी ते त्रास लोकांचे कमी जावचे म्हणून कशा तरेन हांगा पेवर्स घातले आनी आतां त्या पेवर्सांचो लोकांक त्रास जावपाक लागलो. ताजे मागीर रातची आमकां एक अशी न्यूज कळ्ळी की ह्याच रस्त्याचेर राती पासार जावपी एक मनशाक अपघात जालो आनी ताका भरपूर मार लागलो आनी मागीर खंय तरी रातचो जो कॉन्ट्रॅक्टरान जे हांगासर पेवर्स घातल्या तांच्यांनी परत हांगासर रेंव मारून काम केलां म्हणून आमकां कळ्ळें. पूण आतां जेन्ना आमी परत ह्या रस्त्यार येयले तेन्ना पळयल्यार ती जी रेंव मारलेली ती रेंव व्हांवन गेल्या आनी हांगासरलो जो हो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डाचे कावन्सिलर जावन आसा उदय मडकयकार आनी ते आमच्या वांगडा आहा. उदय बाब, ह्या रस्त्याची इतली परिस्थिती जायसर तुमी उगी कशे रावले काय म्हणटा आमी? पळय, ह्या हांगासर भाटल्यान हेज्या पयलीं 10 वर्सां जावं 15 वर्सां 12 वर्सां रस्ते हॉटमिक्स करून टिकलेले आशिल्ले. मेच्या 21 तारखेक हांगा हॉटमिक्स रोड केलो आनी जुलायच्या 10 तारखेक तो रस्तो व्हांवून गेलो आनी दिसान दीस हे रोड वर्स्ट जाले सारकें. हांव मेयराक मेळ्ळो, मेयरान म्हाका एश्युरन्स दिली की PWDन तो रोड केला. आपूण म्हणला तो तेंचे कडल्यान सद्या पॅचवर्क करून घेता. पॅचवर्क ते करूं लागले, ते हाडून ते रबर माती कितें घालूंक लागले, ते कांय टिकना जालें कित्याक पावसा प्रमाणे ते टिकना जालें. हायकोर्टान वतलो हांव, हायकोर्टान घालतलोच कित्याक ही शेवट परिस्थिती हाती भायर गेल्ली आसा. करप्शन हे हायट ऑफ द करप्शन म्हणून येता. कित्याक आतां तुमी पळयला पेवर्स घातले, हे पेवर्साची परिस्थिती पळया तुमी. काल थंय एक म्हाज्याच वॉर्डांतलो आतां धनलक्ष्मी बिल्डिंगेंतलो एकटो काल बायक 2 व्हिलरान पडलो, तेणी हें सगळें फुटलें. अक्षरशः ताका 108 आफोन व्हेलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेचे कडेन हो पोर्टफोलियो आसा तेणें हे जो कोणें इस्टिमेट केला, जो कोण JE आसा, AE आसा, EE आसा जावं चीफ इंजिनियर आसा, इमिजिएटली तांकां सस्पेंड करचें आनी तेचेर क्रिमिनल केस घालची. जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर, तो फोंडेचो कोण वृंदावन कन्स्ट्रक्शन म्हणून कोण नायर म्हणून कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो, तेजेरूय ताका ब्लॅक लिस्टार घालचो आनी तांकां अद्दल शिकोवची. ताळगांवकारांचेर सध्या आय लव्ह न्ही, आय हेट ताळगांव म्हणपाची परिस्थिती. आमदाराच्या घरा फुडल्यान वता तोच ताळगांव सर्कला कडचो रस्तोच गेला. चवथी आदीं सगळीं फोणकुलां भरता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. ताळगांवकार वाट पळयता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय भरले रस्ते ते म्हणटा ह्या वर्सा पावस पडल्या उपरांत सगळे कडेन फोंडकुलां पडलेले आसा. आनी आतां आमी आसा ते म्हटल्यार तालिगांव सर्कला कडेन. तुमकां खबर आसा हांगासर सगळो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याक फोंडकुलां पडले आसा. हे रस्त्यातून स्ट्रेट वॉटसेल वचपाक रस्तो तो सगळ्या रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या आनी ताका लागून खुबश्या लोकांक त्रास जाता. आनी ही जी फोंडकुलां पडल्या ती म्हाका ते जवळपास 2-3 म्हयने जाले सारकी पडलेली आसा. रस्तो केल्लो म्हाका दिसता मदींच, परत तोय गेलो. सो अशा तरेन लोकांक त्रास जाता. आमचे घरपात म्हळ्यार आमी सारके येतात काम करता तशें गाडी हाड मोडटा तशें आमची हाड मोडटा. जाले 2-3 म्हयने अशेंच रिपेरिंग करिना कोण कांय करिना. हें पळय कितें जालां ते. तूं आतां एक जाणटी आहा स्कूटर घेवन तुका कितें त्रास जाता? खूब त्रास जाता. बँड बी जाता खूब त्रास जाता. पळय पळय मुगे भशेन पळोवन चलोवचें पडटा न्हू. कितले जाले कोण सांगतलो तेका हेजेन्ना. कितलो टायम जालो म्हणटा? जाले 2-3 म्हयने जाले हेचे घालता परते वयता हे घालता वयता. हय तुका 2 व्हिलर चलोवपाक प्रॉब्लेम जाता? प्रॉब्लेम तर हायट मीट जायत म्हणून भंय दिसता. त्रास तरी जातलेच न्ही भंय. कितें पळय आतां हे खड्डे आहा पूण गव्हर्मेंट करता काम ना म्हणना, पूण पावसान खड्डे जातात. ह्या रस्त्यान तुमी सदांच पासार जाता. हांव वय सद्या येयली. सो तुमकां फोंडकुलां पडल्यात 2 व्हिलरान त्रास जाता तुमकां? हय त्रास जातात ना रे. चवथीचे दीस लागीं पावलेले आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आहा की चवथी पयलीं सगळीं फोंडकुलां पडटले. बट आतां ही बेगींतल्या बेगीन भरपाची गरज. कारण हांगासर तुमच्या फाटल्यान मागीर पळोवपाक शकता आमदाराचें घर हांगाच आसा, लागींच आसा. सो हांगासरूच परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. एक तर आमी पळयता की बाबूश मोन्सरात आमदार आसा, मंत्री आसा, तशीच तेजी बायलूय आसा जेनिफर. ताच्या भायर तेंचो चलो रोहीत मोन्सरात मेयर आसा. इतले लोक आसतना सुद्दां हांगासर फोंडकुलां पडल्यान ती भरपाक आजुनूय भरलेली ना. सो अशे लोक हांगासर चर्चा करता. सो ही एक्चुअली पळयत जाल्यार फोंडकुलां बेगींतल्या बेगीन भरपाची गरज. कारण हांगासर खुबशे लोक ट्रॅव्हल करता, खुबश्यो बसी ट्रॅव्हल करता. ताका लागून हो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन करची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत. आज अष्टम रातचो कृष्ण जन्माष्टमीचो उत्सव. घराघरांनी बाळकृष्णाक तुळशी आनी विष्णू सहस्त्रनामान अभिषेक.
देवळांनी श्रीकृष्णाची पुजा, ताका पाळण्यात घालप, भजन, फाल्यां दही हंडीच्यो कार्यावळी आनी सर्ती, ल्हान भुरग्यांक राधा कृष्ण जावपाची उमेद, अष्टमीची खिणचित्रां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.